फाटले काही दीस अस्तंत बंगालात अल्पसंख्याक हिंदूंचेर अत्याचार जातात ते थांबयतले जाल्यार टीएमसी सरकाराक बडतर्फ करून राष्ट्रपती राजवट लावची विश्व हिंदू परिषदेची मागणी। संपूर्ण भारतभर विश्व हिंदू परिषदेन ठरयलां की सगळ्या कलेक्टरांनी एक निवेदन दिवप जे राष्ट्रपतीक वतलें आणि राष्ट्रपतीक आमी विनंती केल्ली आसा की बंगालांत भितर जी अलोकशाही पद्दतीन हिंसा चल्लेली आसा, प्रामुख्यान हिंदू अल्पसंख्याक आसा, थंय लूटपाट, जाळपोळ, अनेक जाणांचे मर्डर, तांकां ब्रुटली मारप, तांकां महिलांचेर अत्याचार करप, अन्याय ह्या सगळें जे पळयल्लें आसा हें सगळें थांबूंक जाय। आनी आमकां अशें दिसता की थंयचें जें सरकार आसा आनी इवन पुलीस डिपार्टमेंट आसा तें सरकाराच्या अंडर प्रेशरायज आसा, तें कांय करूंक शकना मनान आसून सुद्दां। सो हें जें सरकार आसा हें बडतर्फ करपाक जाय। ममता बॅनर्जीचें सरकार तें राष्ट्रपती राजवट हाडपाक जाय आनी सेंट्रल पुलीस फोर्स घालचो पडटलो। सो ही जी हिंसा आसा ही जर थांबतली जाल्यार सेंट्रल पुलीस घालचो सगळे कडेन, राष्ट्रपती राजवट लावची आनी परत थंय एकदां डेमोक्रेसी, लोकशाही जी आसा ती लोकशाही थंय नांदपाक जाय किंवा लोकशाही उरपाक जाय हाज्या खातीर प्रयत्न करचो। त्याच बरोबर जे बांगलादेशांतल्यान घुसखोर आयिल्ले आसात आनी जे थंय हें करतात, ही सगळे ह्यो गजाली करण्यां भितर तांचो मोठो हातभार आसा, तेन्ना हांकां सोदून काडचे आनी तांकां परत बेगिनान बेगीन तांच्या आपल्या देशांत भितर धाडचे। आनी त्याच बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमची विनंती आसा की बॉर्डर जी आसा ती बेगिनात बेगीन सील जावपाक जाय। आमी देशभरांतल्यान हिंदूंच्या तर्फे ही मागणी करता की थंय शांतता नांदची आनी नवीन लोकशाही पद्दतीन वेगळें सरकार थंय येवचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।